जेजू क्रिस्त ते मोगाच्यानो मोगाच्या लाईन वी आणि शाशी आज तुमच्या जिविताचो भोव गरजेचो दीस, मोस्ट इम्पॉर्टंट डे ऑफ युअर लाईफ. कुटुंबाचें जिवीत सुरवातचे खातीर तुमी हांगासर आसात. ह्या इगर्जेच्या मोदेकात तुमी आसात. सेंटर प्लेस आमी तुमच्या बोंतोनी आसा. तुमचे खातीर मागोंक तुमचें जिवीत देवाच्या कृपे बेसांवांनी भरिल्लें जायजें. एक बरें क्रिस्ती कुटाम बांदून हाडूंक देव तुमकां फावो करूं दी अशें म्हणूंक आमी हांगासर आसा. शाशी आनी लायन वी तुमी तुमच्या काजाराच्यो चिटी वाचतना आसल्यात इगर्जेन नातल्यात न्ही. दुसऱ्यांच्यो चिटी वाचल्यो आयकल्यात की तुमी. चिटी वाचतना सुरू करतना एक रीत आसा. पाद्र्याब कितें गी म्हणटा उडास येता की तुमकां कशें चिटी वाचूंक सुरू करता म्हणून. पाद्र्याब मस्त टेन्शनांत आसा तुमी आज. क्विज प्रायसारचो वेळ न्ही हो. देवाच्या कृपेन काजर जातात म्हणल्या उतरांनी चिटी वाचूंक सुरू करतात. तुमी काजर जातात जाल्यार कोणा एका सैरिकेच्या माल्याच्या मिनातेन तुमी हांगासर येवंक नात. या आनी कोणेंगी तुमकां लायन वीक वो चेडो जायत आनी शाशीक हें चेडूं जायत म्हणून कोणेंय सांगलां जाल्यारय कडेक ही देवाची मांडावळ. तुमी हांगासर पावल्यात जाल्यार देवाच्या कृपे वरवीं तुमी हांगासर पावल्यात. आनी हांगा तावन भायर वेता आसतना देवाची कृपा घेवन तुमी भायर वेतात. एक देवाचें अपूर्व योजन संपूर्ण करूंक तुमी भायर वेतात. हें तुमच्या जिवितांत उडासाक आसूं दी. शाशी तुका लायन वीक देवान फावो केला आनी लायन वी तुका शाशीक त्या देवान फावो केला. ताची मांडावळ ही. आनी त्या देवाक तुमी एकामेका खातीर अर्गां दिवंक जाय. तुवें शाशीन लायन वीक तुज्या जिवितांत दिल्ले खातीर तुवें अर्गां दिता आसतना लायन वीन शाशी खातीर देवाक अर्गां दिवंक जाय. असलें जिवीत तुमी जिवंक फुडें सरा. हांगासर जायतीं काजारी जोडीं आसात. कांय थोडीं काजार जावन 10 वर्सां 20 वर्सां 25 वर्सां 50 वर्सांची जोडी आसात आमचे मदें आसूंक पुरो. आनी तांच्या जिवितांत काजारी जिवीत इतलीं वर्सां लांब आवदेक जियोंक ती सकल्यांत जाल्यार खंडीत जावन एक देवाची दया मागणें आनी तशेंच एकामेका तांकां आसलो तो निस्वार्थी मोग. सडून घडोवंक ना म्हणून कोण्णें म्हणचें बरी ना. आमचो पापा फ्रांसीस म्हणटालो देर आर नो परफेक्ट मॅरेजीस. परफेक्ट मॅरेज हो दादलो ही स्त्री जाल्यार सर्गांत हावनूच देवोन आयिल्लें जोडें म्हणून कोणाक म्हणयत. कोणायचें जोडें काजारी दादलो आनी स्त्री परफेक्ट म्हणून नांत म्हणटा पापसाहेब. परफेक्ट जोडें म्हणून कोणायकी सांगचें बरी ना. कांय म्हूण इल्लें सोडून हर एका काजारी जोड्यान हर एका कुटुंबांत आसता. पूण कितें करूंक आसा हर एका दिसा म्हणलें बरी एकामेकाचें सडून सुदारसून व्हरूंक आसा. एकामेका बोगसूंक आसा. एकामेका मिसांव आसा. एकामेका दादल्याक आनी स्त्रियेक देवान एक मिसांव दिवन धाडलां. आनी तें मिसांव कितें एकामेका जिवीत बऱ्यान सारूंक कुमोग करची. तुमी विल्फी रिमेंबर्साच्या पदांतल्यो एक थोड्यो वळी आयकल्यात आसूंक पुरो. कितें जाय एका कुटुंबान मोगा शिवाय इल्लो राग इल्लो मोग आनीचें सांगूंक ना. इल्ली लढाय हिस कुटुंबांतली दादोस काय. इल्लो राग
इल्लो मोग आनी इल्ली लढाई हीच कुटुंबांतली दादोसकाय. हे सकट सांगता जाल्यार मात्र कुटुंबाचें जिवीत बरें आसता. एक मलगडी स्त्री म्हणाली, काल फादर सगळो दीस चिरी 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 करचे दादल्यान म्हणाली. हांवें म्हळें कितलीं जाणां आसात घरा तुमी म्हणून. आमी दोगांत आसचे. आनी काले करचे सगळो वेळ काले उलयतल्यात तुमी. इतलीं वर्सां तुमी सांगाता उलोवनूच आसात. मदें मदें इल्ली चिरी चिरी उलयले उपरांत मागीर इल्लें मोगान उलयतना दीस येता. नाजाल्यार काले उलोवचे सगळो वेळ. इल्ले इल्ले चिरी चिरी जायचें पडटा. जायत फादर तशें तासो न्ही म्हणाले. मोग राग इल्ली लढाई हे सगळें सकट कुटुंबांनी आसा. तसले नातले खंयचें कुटामी ना. आजकाल मनशाक सोंसणीकाय उणी जाल्या. संवसारांतच एकाक एकल्याक आनी दोगांक म्हणून न्हय, सगळ्या संवसारार सोंसणीकाय म्हणलो विशय उणो जाला. सक्कडी इन्स्टंट जायचे. आत्तां चिंतलें आत्तां मेळाचें. आत्तां आशेलो आत्तां तें जायचेच. मागीर जाता, फाल्यां जाता, परवां जाता. इल्लो वेळ वचोन दी, इल्लीं वर्सां वचोन दीत. तसली सोंसणीकाय कुटुंबा जिवितांत ना जाल्या. आनी ताचे वरवीं मस्त बोटी समस्या उदेतात. आदली काजारी जिवीत काजारी जोडी कितले कश्ट आयल्यार सोंसणीकायेन सोंसून व्हरतालीं. आजकाल ती सोंसणीकाय ना जाल्या. आनी सोंसणीकाय काजारी जिवितांत ना जाल्यार खंडीत बऱ्यापणान जियोंक जायना. देवाचें उतर आमकां कितें म्हणटा? हांगासर इगर्जेक येवन एकामेका काजाराची भास तुमी दिल्या उपरांत ती दोगांनय बगार एक जीव तो वेगळो करूंक जायना. त्या देवान कितें जोडी केला ते मनशान मोडूं नये. ही रचणाराची मांडावळ, सर्गींच्या बापाची मांडावळ, मनशाची मांडावळ न्हय. मनीस ही रचणाराची मांडावळ मोडूंक पळयता. रचणाराचे योजन ते सुफळ न्हय निर्फळ करूंक प्रयत्न करता. पूण रचणाराची मांडावळ आसा. सुखांत दुखांत पिडेंत भलायकेंत तीन संगती तुमी आज भास दितात. सुखांत दुखांत पिडेंत भलायकेंत खंयच्यो त्यो तीन संगती तुमी हांगासर आज भास दिवंक आसा? एक, मोरा पर्यंत मोगान रावता म्हणून. कसलो मोग तो? सोम्या जेजून मनशा कुळाचो केल्लो तो मोग. आपणाचें जिवीत समर्पण दिवन केल्लो तो मोग. तुमच्या जिवितांत एकामेका मोगान जियोंक कश्ट म्हूण भोगतना, एकामेका मोगान जियोंक तुमकां उपगोन भोगतना तुमी पळयचे खुर्सार आमचे खातीर बलिदान केल्ल्या त्या जेजूक. मोरा पर्यंत मोगान तुमी रावतात म्हणून तुमी भास दितात. ती भास तुमकां पाळूंक तोच जेजू मोगा खातीर आपणाचें जिवीत दिल्लो तुमकां आदार जावं दी. दुसरी भास तुमी आयच्या दिसा दिवंक आसा, हांव तुका मानान लेखता म्हणून. आदल्यांक कळीत आसा मानान लेखचें म्हळ्यार कितें गी म्हणून. आयच्या काळार इल्ले कश्टांचें कोण ना. आदल्या काळार एकामेका दादलो आनी स्त्री नांवान उलय करनातलीं. कळीत आसा हें तुमकां? आतांच्यांक कळीत ना न्ही. आदल्या मलगड्यांक कळीत आसा. नांवान उलो करनातली. दादलो स्त्रियेक, स्त्री दादल्याक नांवान उलो करनातली. कित्या खातीर? नांव तांकां बायपाट करूंक जायना म्हणून न्हय. नांव तांकां कळीत आसलें. पूण तो गौरव, तो मान जर तर दादल्याचें नांव आसली कुटुंबांत दुसरी आसल्यार तांचें सयत नांव काडनातलीं. तितलो मान, तितलो गौरव एकामेका मानान लेखचें. देखून म्हणटात न्ही, येवेक स्त्रियेक रचतना देवान दादल्याची बोर काडून रचली म्हूण सांगून. कित्या खातीर? तें समाज संपन्न मनशाक आसूंक जाय. दादल्याक आनी स्त्रियेक समाज संपन्न काळजाक लागीं. माथ्या वयलो बुदवंतकायेचो वांटो खावन कान स्त्रियेक रचले न्हय. ह्या पांयां तळा मस्तूंचे बरी पांयां सो एक कुडको कान रचले न्हय. बगार काळजाची बोर कान स्त्रियेक रचलें. समाज संपन्न तो गौरव थंयसर आसूंक जाय. आनी तिसरें तुमी आज भास दिवची, विश्वासान रावता म्हूण सांगून एकामेकाक. मस्तू संगती मोडुल्ल्यो पुटुल्ल्यो रिपेरी करूंक जायनात.
कांय थोड्यो संगती मात रिपेरी करूंक जायतात आनी आयचो संवसार आसा खंयचेय रिपेरी करचें ना नवें धाडचें यूज अँड थ्रो पेन्ना पयलें पेन्नाक रिफील घालचें शाई भरची ते पुरा काल आसलो आतां तो काल गेला आतां कितें इंक मुगदली पेन्न उडयलें नवें पेन्न हाडलें विश्वास एक बोटी तुटलो जाल्यार विश्वासाक एक बोटी घात जालो जाल्यार तो सारको करूंक मस्तो कश्ट आमची मदलीं काजारी जोडी जर तर 25 वर्सां 50 वर्सां जियेल्यान जाल्यार ताच्या फाटल्यान आसुलसो एकच गूट आसा तांणी एकामेका विश्वासी पोवन दाखोवचें तांणी विश्वासी रावचें आनी ही तिसरी भास तुमी आयच्या दिसा दिवंक वेतात हांव तुका मोरा पर्यंत विश्वासी रावता म्हणून मोगान मानान आनी विश्वासीपणान हे 3 शब्द तुमी उडास दवरतल्यात मोगाच्यानो हांगासर हजर आसची आमी सर्वां तुमचें काजारी जिवीत देवातावन सुरू जाल्लें देवान तुमकां चलोवचें म्हूण सांगून आमी बरवसतांव आनी ताका देखून देवाच्या नांवान तुमचेर आमी आशिर्वाद मागतांव खंयच्या उतरांनी आमी तुमचेर आशिर्वाद मागचो एक बोवा परबयाचें कंतर आसा तांतली 2 लायन्स तुमचे खातीर हांव सांगतां आमच्या सगळ्यांची आशा तीच आसा इज्रायल देव एक तुमकां सुखा तुमच्या तो सदां सो देव तुमकां सुखा दुखान तुमच्या तो सांबाळूं सदां ही आमची आशा हेंच आमचें मागणें